मिकीक लागून रित्या जाल्ले मंत्रीपद चौथी उपरांत भरपाचो सरकाराचो प्लान 20 खात्याचे महामंडळात रुपांतर करपाचो विचार मंत्रिमंडळाचो जातलो फेरबदल। लिजां पावणेर काडल्यार सरकार मायज जोडपाचो थळाव्या मिनेराच्या बऱ्याक थळाव्यांक रोजगार दिवंक म्हूण लिजां केली रिन्यू मुख्यमंत्र्याची भ्रष्टाचाराच्या आरोपांक जाप। नेरूल काली मातेचे मोडिल्ले देवूळ आनी मसुंडे वयल्यान गांवांत परत तणाव लोकांचे बाउन्सरांकडेन पेटले बाउन्सरांक बडयले 5 बाउन्सरांक पुलिसांनी घेतले ताब्यात। सोप्याच्या कंत्राटाची पावणी रद्द करपाचे डीएमएचे फोंड्या पालिकेक लेटर पावले ना म्हणून नगराध्यक्षाचो दावो डीएमए म्हणटा लेटर धाडला पालिकेन निर्णय लागू करचो। गोंय फुटबॉल संघटनेची प्रो लीग सर्त आयतारा सावन धुळेर स्टेडियमाचेर पोरूचे वस्ताद साळगांवकारा सयत 10 टीमी वांटेकार। मिकी पाशेकोक लागून सरकारांतले एक मंत्रीपद रितें जालां। रितें जाल्लें मंत्रीपद मुख्यमंत्री चौथी पयली भरूंक सोदता। सरकार 20 खात्याचे महामंडळात रुपांतर करपाक सोदतलो ते विशीं चर्चा करपाक मुख्यमंत्री आनी वीज मंत्री मिलिंद नायक रोखडेच केंद्रीय उर्जा मंत्र्याक मेळपाचे आसात। मुख्यमंत्री म्हणटा सरकार दयानंद सामाजीक सुरक्षा योजना आनी हेर योजनांचे पयशे म्हयन्या लोकांक पावयता। चवथीक कांय बिलां फारीक करपाक जाय आशिल्ल्यान सरकाराक केंद्राकडल्यान कांय कर्ज घेवचें पडटलें। आदलो मंत्री मिकी पाशेकोक लागून सरकारांतले रिते जाल्ले मंत्रीपद चौथी पयली सरकार भरपाक सोदता। मुख्यमंत्री पार्सेकारान तशी माहिती पत्रकारांक दिली। मुख्यमंत्री पार्सेकारान मात खंयच्या आमदाराक मंत्रीपद मेळटलें तें स्पश्टपणान सांगूंक ना। सरकार 20 खात्याचें रुपांतर महामंडळान करपाक सोदता। महामंडळ तयार करतना सरकार कामगारांच्या हिताचो विचार करतले अशेंय मुख्यमंत्र्यान सांगलें। महामंडळ तयार केले जाल्यार गोंयाक 1 ते 1.5 हजार कोटींचे प्रकल्प उबारपाक मेळटले अशें मुख्यमंत्री म्हणटा। महामंडळ तयार करून सगळ्यान पयलीं सरकार भुयारी लायटीच्यो वायरी सबंद गोंयभर घालपाक चड प्राधान्य दितलो। मुख्यमंत्री पार्सेकार आनी वीज मंत्री रोखडेच केंद्रीय उर्जा मंत्र्याक मेळपाक वचपाचे आसात। सरकार दयानंद सामाजीक सुरक्षा योजना आनी हेर योजनांचे पयशे वेळार लोकां मेरेन पावयता। मात चवथीक कांय बिलां फारीक करपाक जाय आशिल्ल्यान सरकाराक केंद्रा कडल्यान कांय रीण घेवचें पडटलें अशें मुख्यमंत्र्यान सांगलें। प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर लौकीक शिलकार। फोंड्या पालिकेच्या सोप्याचो प्रस्न सोडोवपाचो उपमुख्यमंत्री आनी डीएमएन यत्न केलो खरो मात फोंड्याच्या नगराध्यक्षान मात हे दिशेन पावल मारिल्लें ना। फोंडेचे वेपारी स्वता पालिकेन वचून सोपो दिवपाक तयार आशिल्ल्यान कंत्राटदार नाका म्हूण फोंडेच्या आमदारान सरकारा मेरेन विशय पावयल्लो। ते उपरांत उपमुख्यमंत्र्यान उपाय म्हूण सोप्याची पावणीच रद्द करपाचें थारायल्लें। तशें पत्र डीएमएन कांय दिसां पयलीं फोंड्या पालिकेक धाडलें मात नगराध्यक्ष राधिका नायक ह्या विशयाचेर तोंड उगडपाक तयार ना। डीएमएचें लेटर पाविल्ल्याचें खंय तिका खबर ना। फोंड्याच्या सोपो कंत्राटान भ्रष्टाचाराचे आरोप जातात। निमणे उपमुख्यमंत्री आनी डीएमएन ताचेर उपाय काडलो। कंत्राटाची पावणी रद्द करची म्हूण डीएमएन फोंड्या पालिकेक लेटर धाडलें मात फोंड्या पालिकेक सरकाराचो आदेश लागू करपाक मुहूर्त मेळना। ते प्रमाणे इट इज कन्फर्म ऑर्डर फॅक्स पावला म्युनिसिपालिटीन पूण तांकां तें डिस्क्लोज करपा नाका अजुनूय तांकां ते न्ही वचपाक शकना। वन्स डीएमए गिव्स डायरेक्शन ते वचपाक शकना। फोंड्या पालिका डीएमएचें लेटर मेळून पसून कित्याक आदेश लागू करिना म्हूण प्रुडंटान नगराध्यक्ष राधिका नायकाक विचारल्यार ती कॅमेराचेर तोंड उगडपाक तयार ना। कॅमेराचेर उलयना म्हूण तिका फोन करून म्हायती विचारली। ती म्हणटा डीएमएचें लेटर आयला काय ना तें आपल्याक खबर ना। शुक्रार मेरेन तें आपल्याक मेळूंक ना। शेनवारा सुटी। 27 ऑगस्टाची पावणी रद्द करपाचेर राधिका उलयना। राधिका म्हणटा पावणी जावनी मागीर पळोवया। सुत्रां सांगतात ते प्रमाण डीएमएन सोप्या विशींचें लेटर फाटीं घेवचें म्हूण नगराध्यक्ष राधिका नायक आनी नगरसेवक उपमुख्यमंत्र्याक मेळिल्ले मात उपमुख्यमंत्र्यान वेपारी आनी लोकांचे हित मतीत दवरून चवथी कडेन असले वाद नाका म्हूण राधिका नायकाक सांगिल्लें। तरीकूय खंय तिणें सरकाराचेर चेपण हाडपाचें राजकारण चलयल्ल्याचें सुत्रां सांगतात।
पावणी रद्द करपाचे डीएमएचे लेटर मेळूंकूच ना म्हणपी नगराध्यक्ष राधिका नायकाचो दावो डीएमएन दिल्ल्या स्पश्टीकरणांतल्यान फोल पडला. फोंडा म्युनिसिपालिटीक म्हज्या ऑफिसान एक लेटर धाडल्या. जंय म्हटला की जे कलेक्शन आसा सोपो ते सध्या तात्पुरते डिपार्टमेंटल चालू दवरचे म्हणून. रिजन काय ना, ते गव्हर्नमेंटान डिस्कस करून ताचेर निर्णय घेतलो की सध्या चालू आसूं दी म्हणून डिपार्टमेंटल. ओके, सो तांकां ऑक्शन नाल्यार कॉन्ट्रॅक्ट काडूंक मेळूं शकता आतां ना. आमी तांकां धाडला न्हू हे की सध्या डिपार्टमेंटलीच चालू दवरचे म्हणून. केन्ना धाडले सर? कितले जाले एक 5-6 दिसातले. हय, फॅक्स केला का अशें सर? ना धाडला, रेग्युलर पावले आसतले तांकां मेळ्ळा तें, तितली खात्री आसा मेळ्ळा. फोंड्याच्या सोप्यावेल्यान पालिका आनी वेपाऱ्यांचे वर्सभर वाद चल्ल्यात. सोप्याच्या कंत्राटात भ्रष्टाचाराचोय आरोप जाला. मात उपाय काडल्यार पालिकेचे कांय अधिकारी विशय सोडोवपाक तयार नात. प्रुडंटा खातीर रिपोर्टर महेश घाडी आनी विवेक प्रभू. मायनिंग लिजां पावणेर काडिल्ली जाल्यार सरकार घडये मायज जोडपाचो, पूण थळाव्या मिनराचो उद्देग तिगून उरचो, थळाव्यांक रोजगार मेळचो म्हूण सरकारान लिजां रिन्यू केली. मायनिंग लिजांच्या रिन्युवलांत भ्रष्टाचाराच्या आरोपांक मुख्यमंत्री पार्सेकाराची ही जाप. गोवा फाउंडेशनाच्या विजिलन्स कागाळीचो उल्लेख करिनासतना मुख्यमंत्री ही गजाल उलयलो. वेर्णा इंडस्ट्रियल इस्टेटींतल्या उद्देगाच्या वर्सुकी आमसभेत पार्सेकारान ही उतरां काडली. In accordance with the directives of Honorable Supreme Court, the government had option to either auction or to renew leases. आमकां खबर आसा कदाचित ऑक्शन केल्यार 4 पैसे सरकाराक जास्त मेळपाचे, बट वी ऑप्टेड फॉर रिन्युअल ऑफ लिजीस. आमचे आरोपय जातात. आमचे म्हणणे सरकारान धंदो करचो न्हय, धंदेकारांक प्रोत्साहन दिवचे, मार्गदर्शन करचे, नेट दिवचो, उबारी दिवची आणि धंदेकारांक बुड्डोवचेय न्हय. 88 मायन लिजांचे बेकायदेशीर नूतनीकरण केला म्हूण एनजीओ गोवा फाउंडेशनान मुख्यमंत्री पार्सेकार, खंड सचिव पवन कुमार सेन आणि संचालक प्रसन्न आचार्य आड विजिलन्सात कागाळ केल्या. 3 जाणांनी मेळून मायन लीज नूतनीकरणात भ्रष्टाचार केला म्हूण गोवा फाउंडेशनाचो आरोप. The problem of unemployment was very serious. तो आवासून आमच्या समोर असलो आणि म्हणून बेगीन हो धंदो परत सुरू जर जावंक जाय जाल्यार सरकाराक कितें फायदो आसा हो पळोवण्यापेक्षा जेंची यंत्रणा उबी आसा, जेंची यंत्रणा आसा ती यंत्रणेक मातसो बूस्ट दिलो जाल्यार जे गोंयकार मोठ्या प्रमाणावर बेकार जाल्ले आसात तांकां उपयोग जातलो आणि वी ऑप्टेड फॉर रिन्युअल ऑफ लिजीस. हवाई म्हाल येरादारीचे वेवस्थे खातीर गोंयांत दुसरो मोठो आंतरराष्ट्रीय विमानतळ जाय म्हूण मुख्यमंत्री उलयलो. कार्गोच्या बाबतीत हांगा फॅसिलिटीज नसल्यामुळे सेकंड इंटरनॅशनल एअरपोर्ट विथ कार्गो फॅसिलिटी वॉज नीड ऑफ द अवर अँड देअरफॉर तुमकां हांगाच्यान दाबोळी पेक्षा तुवें कदाचित पयस दिसत, पण कार्गो फॅसिलिटीक जर तुमकां मुंबय वचचें पडटा जाल्यार मुंबय परस तुवें लागीं आसा. प्रुडंटा खातीर सावयो डायस. नेरूल काली मातेचे मोडिल्लें देवूळ आनी पारंपारीक मसुंडे वयल्यान गांवांत परत तणाव जालो. बाउन्सरांनी मसुंडेची वाट आडयल्ल्यान लोकांचे बाउन्सरा कडेन पेटले. तांणी बाउन्सरांक बडयले. पोलिसांनी मदीं पडून बाउन्सरांक ताब्यांत घेतले. रातोरात मोडिल्लें देवूळ गांवकार सध्या परत बांदतात. उपजिल्लोधिकाऱ्यान ताका स्टे दिल्या. कोमणीदादीची जमीन भायले भायर डॉनबॉस्को कॉलेजीक विकिल्ल्यान गांव चाळवला. तांणीच देवूळ मोडलां. तांणीच बाउन्सर घालून मसुंडेची वाट आडयल्या म्हणून लोक उलयतात. Cannot say, but the people observed that 5 persons was found in the nearby the Gumti. No question. People have been arrested. Yeah, already now taken in custody. We will inquire the matters and put up the correct pictures. शेजारी मेल्ली जाल्यार ते आमी दुसरे दिसा ताका एक च्या आनी पाव दवरूंक येवचो पडटा. जाल्यार एक 4-5 गुंडा ते सेक्युरिटी म्हणटा, बाउन्सर म्हणटा. आतां बाउन्सर म्हणटा तो अजुनूय म्हाका तेजो अर्थ कळोंक ना. सेक्युरिटी म्हणटा जाल्यार ते गुंडाचो वेश करून येयल्ले, गुंडाचो वेश गुंडाचो अशें म्हणटा हांव, जाल्यार आमच्या भुरग्यांक थंय आडोवंक लागले. आतां आमचे एक निमणें घर आमचें
एक ती मसण्णी थंयसरय वचोंकूय तर आमच्या आश्रय कोण आवय बापायक तर पावर रॉड कितें दवरूंक वयता ते तर दवरूंक मेळना आमच्या गांवान आमच्या हितून जाल्यार हे कोण तर तो एकटो आसलो पळय कोण निलेश म्हणून कोण तो बाउन्सर म्हणटालो तो तेचो कोण मुख्य तो म्हणटा आमकां कोणी तरी फादर सावियो हेणी धाडले तांकां विचारलें बाबा तुमचे खंयचे हेजेर तुमी येयल्यात तुमी हांगा गांवचे खंयचे हांगा लागसल्ले न्हू तेंच्यांनी ती हात घातल्या ते हेका तांकां इतलीच शिक्षा न्हू तांकां खूब शिक्षा हांगासर आगला ते पळय आमची आहा घुमटी ती मुर्ती 2 फुटां आहा ती तेन्ना तेंच्यांनी ती हाडून थंय दवरची. घेऊया एक विराम.